माशेलात बिरेस्तारा दनपारा शांतादुर्गा वेर्लेकारीण सभाघरा मुखार आशिल्ले भांगराचे दुकान फोडून 22 लाखांच्यो वस्ती आणि 1.5 लाखाच्या रोख रकमेक चोरांनी हात मारलो. दिसा उजवाडे दनपारा 2:30 ते 3:30 मजगती शटर बागोवन चोरांनी दुकान फोडलां. पुलिसांनी सुणी भोवणान व्हेली, पंचनामो केलो, मात हाताक कोणूच लागिल्लो ना. इतले मजगती करमळे कमलावती रवळनाथ पंचायत देवस्थानान शुक्रारा फांतोडेर जाल्ल्या चोरयेंत देवाच्यो 2.5 लाखांच्यो वस्ती फारायल्यो. जेवपाक गेला आणि जेवून परतो 4 पळय जाल्यार दोन तुळपाक फोडलेले खंय गॅस कटरान. सगळे मागीर भांगर सगळें जालें सामान. कितले आसले भांगर? अरावंड 20 to 25 lakhs. आणि कॅश किती आशिल्ली? 1.5 लाख कॅश आशिल्ली. एक महाराष्ट्रा रजिस्ट्रेशन स्कॉर्पिओ गाडी आसली म्हणून कळ्ळा. डिटेल्स काय तो कळना. 2:30 ते 4 हेच्या भितर साई प्रसाद ज्वेलर्स म्हणून मार्शेलान शॉप आसा. काही अज्ञात लोकांनी येवन थंयसर चोरून गॅस कटरान तेजे लॉक तोडले भायले आनी भितरले आनी जवळ जवळ 22 लाखाचे भांगराची वस्तू घेवन गेले आनी कॅश 1.5 लाख. सायडीनी शॉपां बिपां आसा, बाकी सगळीं शॉपां बंद आसली आनी मेन रस्त्याच्या सायडीनूच ते देवळान आयज कितें लग्न आसलें मागीर त्याचो फायदो घेवन ह्या लोकांनी चोरलो आसता. दाकू अर्जुन मडकेकर हाणें कंप्लेंट फायल केल्या की 8:30 14 तारखेच्या 8:30 ते 15 तारखेच्या 7 ह्या दरम्यान कांय चोरट्यांनी कमलावती रवळनाथ पंचायतन देवस्थान कमिटी ॲट साखळेबाळ करंबोली गोवा हातून लॉक आनी गिल्साची गेट लॉक मोडलें गिल्साची गेटीचें आनी थेफ्ट केलो कमिटी. रितेश सावंत ह्या 37 वर्साच्या तरणाट्याक शुक्रारा सकाळी चावडी काणकोणा अकस्मात मरण आयलें. एका बैलान शिंग मारिल्ल्यान रितेश रस्त्यार पडलो आनी तो ट्रका पोंदा आगताक सोंपलो. त्याच बैलाक लागून चावडेर हे पयलीं आनीक एक अपघात जाला. बैल असे कितलेच बैल चावल्ले आहात आनी हो बैल तेतून भितर सकाळसान लोकांक गाडया येता न्हय त्या गाडयाक शिंग मारतालो, लोकांक उडयतालो. एकटे हॉस्पिटलान सकाळ फुडें एडमीट केल्ले आहा. बैल शिंग मारतालो. बैल शिंग मारतालो. तो कितें जालें म्हूण त्या बैलाक खबर ना. शेनवारा बाजारात ते सामके त्रास करतात आनी अशें लोकांक येता ते लोकांक तर सामके त्रास करतात. एक बॅग दवरूं दिनात. हेजे म्युन्सिपाल्टीन गोटे व्हेल्ले, गोटे वांचे नाल्यार ह्या बैलान पयलीं कितें केल्लें? कोणाचेर पयलीं अटॅक केल्लो? ह्या बैलान चावडे बस स्टँडा पयलीं अटॅक मागीर थंय आनी कितें अटॅक करून ताका हॉस्पिटलान फायर ब्रिगेड मनशान ताका हॉस्पिटलान एडमीट केला. आनी ह्या बैलान थिंगाचे अटॅक केल्ले तो एक्सिडेंट जालो, नाल्यार एक्सिडेंट जावपाक पावना. गोंयांत फुडल्या कांय वर्सांत लुसोफोनिया आनी नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आसात. पूण सध्या गोंयच्या सगळ्या खेळ संघटनांक ह्या सर्ती खातीर तयारी करपाक खूब अडचणी येतात. बरे कोच मेळनात आनी साधन सुविधांचो उणाव हे गोंयच्या खेळ संघटनाचे मुखेल प्रस्न. हालींच नवो खेळ मंत्री रमेश तवडकराच्या कानार तांणी ह्यो समस्या घाल्यो. नॅशनल गेम आनी लुसोफोनिया गेम्साक लागून प्रिपरेशन करपाक लागून SAGन 2-3 मिटिंगो घेतल्यो आनी सगळ्या ऑफिसर्सांक सांगलें की तुमकां कितें कितें जाय पडटलें ह्या वर्सा, फुडल्या वर्सा, त्याच्या फुडल्या वर्सा त्याचें बजेट करुया म्हणून. ते बजेट्सूय केल्ले पूण तितूंतले अगेन पयशे कितें म्हणजे दिवपाचे, कितें इक्विपमेंट हाडपाचे, कितें कोचीस हाडपाचे, ते सगळे प्लॅन केल्ले आशिल्ले. ते लास्ट मिटिंगांनी ते अप्रूव जाल्ले पूण ते अजून कांयच इम्प्लिमेंट जाल्ले ना. लास्ट आतां AGM जी जाल्ली तातूंत कितें डिसिजन घेतलें आमची मेन म्हणजे कोचीस अपॉयंट करपाक. कोचीस वी हॅड आस्क्ड फॉर 4 कोचीस आनी तातूंतल्यान 2 सिलेक्ट पसून जाल्ले पूण मागीर हातून खबर ना कितें जालें त्या बद्दल कोचीस. हांवें लेटर करतलो. आनी दुसरें म्हणजे इम्पॉर्टंट आसा तें आमकां प्लेईंग हॉल चॅस एसोसिएशन आमी ऑलमोस्ट 16 सिलेक्शन टुर्नामेंट्स करतात प्रत्येक वर्सा फॉर सेंडींग फॉर नॅशनल्स आनी प्रत्येक आठवड्याक कितें ना कितें एक्टिविटी आसतात. पूण ताका लागून आमकां एक एटलिस्ट 1500 स्क्वेअर मिटर हॉल जाय. परत आमी रिक्वेस्ट करता की आमकां थोडे कोचेस दी म्हूण सावथ गोवन बॉक्सिंग डेव्हलप करपाक. लुसोफोनिया गेम्स आनी नॅशनल गेम्स ज्यो जावपाच्यो आसा ताच्या खातीर प्लेयर्स तयार करपाक स्पेशल कोचिंग कॅम्प जे आसा ते SAGन लीड घेवन सुरवात करची. त्याच बरोबर रिक्वायरमेंट्स कितें आहा प्लेयर्सांचे फॉर दॅट स्पेशल कोचिंग कॅम्प ते फुलफील करून कोचिंग कॅम्पाक. कित्याक आमचे कोच जे आसा गोंयांत एक जुडोचे कोच आसात कांय सेंटरांचेर, पूण सगळेच प्लेयर थंय येवन फूल टायम दिवन आपलो कोचिंग घेवंक शकना.
पूण आपणाक फावता त्या वेळार येतात. लॉंग टर्म कोचिंग कॅम्प जर घेतलो जाल्यार आमी इजिली वी कॅन रीच अप टू द मॅटर्स. सोपोलान पयले जे 1-2 कोच अपॉइंट केले ते आनी ताच्या नंतर आनीक 2-3 कोच अपॉइंट केल्या आनी फक्त तिसवाडी आनी वास्को इतक्या पर्यंत मर्यादीत आसता. सोपोलान जर बरें कार्य जावपाक जाय जाल्यार आमकां कोचांची गरज आहा आनी ते कोच आमकां सगळ्या तालुक्यांनी एक दिवचो अशी म्हाजी मागणी आसा. 2002 आमी एक इंडोर स्टॉप गॅप अरेंजमेंट म्हणून एक ग्राउंड मागिल्लो फोंड्या पोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान मागिल्लो. इवन काम चालू जाल्लें, कांय तरी पॉलिटिकल लोकांनी तें बंद केलें आनी तें आमकां केन्नाच योग्य मेळूंकूच ना. आतां हांव आमचे नवे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कडेन मागतां की हो जो इंडोर स्पोर्ट आसा आनी ताका आमी जरी तर ट्रेनिंग दितले जाल्यार कमीत कमी 2 म्हयने ट्रेनिंग जाय पडटा. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्रां हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.